सुनील हांगा पळय रे सर 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 कॅप्टन राम सर सर राम ओके भाई उधर कर सर्व पोया का थोड़ा तर एक एक सगळे सगळे माइक था पंचायत पंचायत आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हां आम्ही 200 झाडं हाडले पंचायती ते आता सध्या कार्यक्रमात बाकीचे वेगवेगळे पंचायतीतले आणि सर आज वन महोत्सव केला मी सांगता की सांगता आमकां हे वन महोत्सव वीक सेलिब्रेशन आता चालू आसा आमचो फूल गोंयान आनी त्या प्रमाणे आमी हांगासर वन महोत्सव केल्लो आसा आयज आमकां खबर आसा हे वन महोत्सवाचो कितको यूज आसा तो हे पॉल्युशन खूब वाडटा आनी आमकां आतां झाडां लावपाक जाय सगळ्यांनी हे इनिशिएटीव घेवन मातशें एक प्रोसेस सगळ्यांनी वन महोत्सव प्लांटींग स्टार्ट करूंक जाय थँक्यू ना झालं चल सरपंच आज तुम्ही वन महोत्सव ऑर्गनायज केला की सांगपाक सोदता आज वन महोत्सव आमी ऑर्गनायज केल्ल्या आमी प्लॅन केल्ले की पंचायत तर्फेन एवरी वॉर्डांनी आमी झाडां लावपाक मेळटा आमी सांगवाल पंचायत तर्फेन सगळे वॉर्डांनी आमी वन महोत्सव सेलिब्रेट करपाचें प्लॅनिंग केलें आनी आज आमी स्टार्ट केल्ल्या एकूच मेन म्हणल्यार हिंगा स्टार्ट कित्याक केल्लें हे जे जागो आशिल्ले पळय हिंगा फूल लोक हिंगा येवन गार्बेज डंप करताले आनी ताका लागून आमचे सुनील आसता सुनीला लागून आनी मागीर हिंगा हे वॉर्ड मेंबर आमचे रंगप्पा आसा मागीर हरीश आसा हेंच्यांनी आमी सांगलें की हे एरिया आमी गार्बेज डंप करता ताका लागून हे गार्बेज डंप स्टॉप करपा लागून हे आज हिंगाच्यान आमी स्टार्ट केला वन महोत्सव उत्सव सेलिब्रेट करपाचें आमी आमचे प्लॅन आहा की अरावंड मोर दॅन 1000 झाडां आमी सांगोल विलेजीन प्लांट करपाचें प्लॅन केल्ल्या ऑन द बेसीस ऑफ वी हॅव स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम दीस एरिया इट्स बिकॉज लोकांनी हिंगा गार्बेज हाडून उडयतालो ताका लागून आमी आज हिंगाच्यान स्टार्ट केल्ल्या आनी इनिशिएटीव सगळे आमचे सांकवाळचे भुरगे जे आसा लोक आसा हिंगाचे आनी आमचे जिल्ल्याचे लोक आसा सगळे एक इनिशिएटीव घेवन प्लस आनी प्लस एक सांगपा म्हणल्यार आयज हेजे झाडां लावन आमी वचपाना कित्याक बाकीचे इनिशिएटीव हेंचे जे भुमिया हॅबिटेट हिंगा एक बिल्डींग आसा तेंच्यांनी सांगलें की आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता हिंगाचे हे झाडाचे मेंटेनन्स कितें आसा तेच पळयता कित्याक हे एरिया सगळे लोक हिंगा गार्बेज हाडून उडयता ताका लागून म्हणटा ते वी आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ते कशें मेंटेन करपाक बेश्टे झाडां लावन वचपाना फाल्यांच्यान ताका कितें उदकाचें कितें उदक सप्लाय करपाचें मातशें झाड मातशें ग्रो जावपा लागून कितें तेगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंच्यांनी हँड ओवर घेतलेलें की तेंच्यांनी ते आपूण मेंटेन करपाक म्हणटा ते एक प्लस पॉयंट जाता कित्याक बेश्टे आमी वन महोत्सव म्हणून सेलिब्रेट करना मिन्स वी हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण ते
फुडें तेजे व्हडलें जावपा लागून कोण केअर करता बिकॉज दे हॅव टेकन ऑलरेडी टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ताका लागून तांकांय बर्थडे बरें कर म्हणटा आनी वी आर सेलिब्रेटींग नॉट ओन्ली इन दीस वॉर्ड नॉट ओन्ली इन दीस एरिया ऑल ओवर द सांगोल वी आर प्लॅनिंग फॉर दीस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दीस एरिया बॅनरा वांगडा फोटो घेऊया म्हणटा बॅनरा फाटल्यान फोटो घेऊया बरं का आयज वन महोत्सव सेलिब्रेशन केलें तुमी हांगा झाडां रोयल्या कितें सांगपाक सोदता खरेंच आयज बरो उमेदीचो दीस कारण सबंद जगभर फाटीं एनवायरमेंट डे जालो आयज वन महोत्सव साजरो करता आनी हांव आमचो सरपंच गांवचो गिरीश पिल्लेचें कौतुक करता तेणें 200 झाडां हाडल्या आनी ही झाडां आंबो आसा पणस आसा चिकू आसा पेरू आसा लिंबूची झाडां सगळी तरेची तेणी झाडां हाडलेली आसा आयज हो बारीक आसा मागीर आमी प्रत्येक वाड्यार ती दितले प्रत्येक वॉर्डान दितले वॉर्ड मेंबर सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करतले सगळे कडेन झाडां लायतले हो हांगसरली सुरवात करपाची कारण एकूच आहा की हांगा लोक जे आसा आमचे कोण बिराडाक बी रावता हांगा गार्बेज उडयताले प्लास्टीक हांगा आनी कचऱ्याचो ढीग जाल्लो हो परिसर हांगसर आमचे सगळे फ्रेंड सर्कल आमी सगळे मेळोन हें सगळें निवळ केलें JCB घालून निवळ केलें खड्डे मारले आनी आयज आमी हें प्लांटेशन करता आनी सगळ्यांक एक संदेश दिवंक सोदता की झाडां तुमी लाया आज झाडां लायता आसतना हो निसर्ग सांबाळपाचें काम जें आसा हें काम प्रत्येकाचें आसा प्रत्येकाची जबाबदारी आसा आनी ही जबाबदारी म्हाका दिसता सगळ्यांनी पार पाडूंक जाय आयज आमी हेजी हांगा सुरवात करता आयज हो हांगसर प्लांटेशन केले उपरांत जो कचरो हांगा डंप करताले तेंचेरूय आळो बसतलो आनी हेजे म्हाका मुखार हांगा कोण कचरे उडोवपाचें धाडस करचो ना खरेंच परत एकदां सरपंचाचे आनी सगळें पंचायत मंडळ जें आसा तेजे बरोबर आशिल्ले आमी सगळे आसा हेजे परत एकदां सगळ्यांचें कौतुक करता आनी एक बरो इनिशिएटीव घेतल्या उपरांत घेतल्या कारणान तेजें हांव अभिनंदन करता देव अनिल बाब आयज तुमी प्लांटेशन ड्रायव्ह चालू केला सांगा आमकां एक्चुअली हे जे प्लांटेशन जे वन महोत्सव आहा तेजो इंट्रोड्यूस केल्लो PM मुंशी तेणी इंट्रोड्यूस केल्लो हे बरें काम केल्लें तेणें आनी सगळ्यांक सांगचें म्हटल्यार हांगा चडशे लोक कितें करताले गार्बेज घालताले तेन्ना हांवें इनिशिएटीव म्हटल्यार आमची सोसायटी आहा उमय हॅबिटेट कॉपरेटीव सोसायटी तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतली आनी आमी सरपंचा कडेन गेले आनी सरपंचान सांगलें की ही जी प्लेस आहा ती आमी मेंटेन करता झाडां तर लायतलेच तुमी झाडां लायल्या उपरांत कितें जातलें पावसांत कितें जाता पावसांत ताका उदीक मेळटलें आनी तेच्या उपरांत कोण मेंटेन करना ताका लागून आमी कितें केलां की हांवें तांकां एक लेटर केल्लेलें आहा कॉपरेटीव सोसायटी कडल्यान की आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता मेंटेन करपाची मेंटेन म्हटल्यार कितें वॉटरिंग ऑफ प्लांट एट द सेम टायम जे एनिमल्स आसतले ते एनिमल्स कितें करतले झाडां खाता आतां तर पावसान खावचे ना पूण जेन्ना दुसरो सिजन जातलो तेन्ना खातले तेन्ना प्रोटेक्शन जे प्रोटेक्शन झाडाचें आसतलें ते चारय वटेन ताका तेजी सेफ्टी करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमच्या उमय हॅबिटेट हावजींग कॉपरेटीव सोसायटीन घेतलेली आसा आनी हांव आमचो सरपंच गांवचो सरपंच गिरीश पिल्ले आनी सगळे पंच तेजे बरोबर आसले तेजे धन्यवाद करता की ही इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेतल्या बद्दल तेंचे धन्यवाद करता थँक्यू सो मच हांगा सुनील सर खूब जाण गार्बेज उडयताले पयलीं तेच्या कितें केल्या की बाबा कोण पळयतले CCTV कॅमेरा बी घालतले अशें आमचे आतां कॉपरेटीव सोसायटी कडल्यान कॅमेरा ऑलरेडी इन्स्टॉल्ड आहा आनी पयलीं हांगा उडयताले त्या सायडीन पूण आतां सद्या तो बंद जाल्लो आहा न्यू जो कॉन्ट्रॅक्टर जो येयला तेणें बरें काम केल्लेलें आहा बरें बांदून आनी आमी तो कॅमेराची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हटल्यार कॅमेरा आहा थंय आनी थंय कॅमेरा आहा ताका लागून लोक आतां उडयना पयलीं उडयताले आतां उडयना आनी मेन कितें आहा तो जो कॉन्ट्रॅक्टर न्यू आहा तो कलेक्ट बी बरे भशेन कलेक्ट करता आनी आमचो प्लांट बी जाल्लो आहा तेच्या खातीर आतां सद्या जुवारी नगरान इतलो कचऱ्याचो प्रॉब्लेम ना आनी तो सगळें सारकें करपा खातीर आमी ही मेंटेन करतले आनी कोणाकच एलाव करचें ना आनी आमचे कॅमेरा इन्स्टॉल्ड आहा आनी हांव स्पेशली एक स्पेशल कॅमेरा हांगा 2-3 लायतलो कॉपरेटीव सोसायटी कडल्यान ताकी ही जो जागो आहा तो मेंटेन जावं थँक्यू
चलया न्हू